आमच्यो KTC कदंबाच्यो हालींच 54 बसीस ह्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो. कारण सरकाराची एक सर्क्युलर आसा की ज्यो 15 वर्सांचे वयर बसी आसा त्यो स्क्रॅप करपाच्यो म्हणून, त्या रस्त्याचेर चलपाक जायना म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्यो ह्यो 54 बसी हालीं स्क्रॅप जाल्या आनी तेच्या बदलाक आमच्यो दुसऱ्यो इलेक्ट्रीक बसी आमी थंय घातल्या आनी त्यो ज्यो रूट बंद आहा ते आमी ते चालू दवरले खंय. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमची आनीक आमकां जवळ जवळ 50-60 बसी सुमार आमचे EV येवपाच्यो आहा इलेक्ट्रीक. आनी त्यो इलेक्ट्रीक बसी येतकूर आमी ज्यो रिमेनींग ज्यो रूट आहा थंय आमी घालतले. फाटल्या दिसांनी आमकां ओल्ड गोवा जेन्ना आमचे फेस्त चल्लें तेन्ना आमकां सरकारान 30 बसी दिल्ल्यो आयशर. ह्यो 30 बसी आमकां त्या ज्या 54 बसी ज्यो स्क्रॅप जाल्या त्या जाग्याचेर आमी त्यो घातले कडेन आसा आनी आमी खंयचोच रूट आसा तो तेजे बदली आमी बंद करूना पूण चालूच आसा आमचो. आतां EV बसी आहा त्यो आमच्यो ऑलट्रा कंपनीच्यो. ते कंपनी मार्फत त्यो बसी आमी त्यो घातले कडेन आसा आनी त्यो थंय चलता आमच्यो सगळ्यो. ओके सर, तेच्याच प्रमाणे आता पेडण्या वाळपय सारख्या रुटांचेर सर ह्यो बसी तुमी घालतले? हय, जे रुटाचेर जाय ते जसो जे रूट आमचे पयलीं पासून चलता ते रूट आमी चालूच दवरतले. ते आमी लोकांक बंद करून त्रास दिवपाक आमचे कसलोच प्रयत्न ना. आमी सगळ्यांक लोकां खातीर ही सेवा दिवपा खातीर कदंबा आसा आनी जितले प्रमाणे आमच्यो बसी आसा ते त्या जाग्याचेर आमी घालता.